गेले 9 दीस आणि आज 10वं दीस ह्या लोकोत्सव 2019 मनमुराद आस्वाद तुम्ही घेतात। त्याच भशेन जे हँडीक्राफ्ट्स जे असतात ते स्टॉल्स जे असतात त्या स्टॉल्सांनी वचून तुम्ही भरमसाट खरेदी केली असा हेवूय आमकां खबर आसा। तरी आसतना हो जो लोकोत्सवाच्या मुखार तुम्ही आज बशिल्ले आसा तो जागो आमकां खूब कमी पडिल्लो आसा हेची आमकां जाणीव आसा। आणि गेले 10 दीस सातत्यान दिल्लो तुम्ही अफाट प्रतिसाद हातूंतूच दाखोवन दिता की कले कडेन तुमची कितली मैत्री आसा, कले कडेन तुमचे कितें नाते आसा। आणि संबंध भारतभर आयिल्ले सगळे क्राफ्ट्समॅन जे असतात, जे हस्तकारागीर जे असतात त्यांच्या विषयी आपुलकी आसा। तुम्ही जर नाशिल्ले जाल्यार हो लोकोत्सव घडये यशस्वी जावपाक शक्य नाशिल्लो। आणि गेली 19 वर्सां एक वर्ष, दुसरे वर्ष, तिसरे वर्ष आणि शेगीत 19व्या वर्षान आम्ही पदार्पण जर केले कित्याक जर आसा जाल्यार तुम्ही दिल्ले अफाट प्रतिसाद, तुम्ही दिल्ली दाद आणि तुम्ही हांगसर येवन ह्या दर्या संगमाचेर ह्या लोकोत्सवाचे उडयलेली शान आणि मान। खरें म्हळ्यार आमचे कला आणि संस्कृतीक संचालय त्याच बरोबर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर ह्यांचे जोड पालवान त्याच बरोबर नाबार्ड आणि पंचमृत अशा विविध संस्थांनी विविध एनजीओनी आमकां हो लोकोत्सव मुखार व्हरपा खातीर आमकां हातभार लायिल्लो आसा। गेले 9 दीस वेगवेगळ्या राज्यांतले कलाकारांनी आपली कला प्रदर्शित तुमचे मुखार केली। त्या कलाकारांनी आमचो भारत आपोआप जुळलो गेल्लो आसा। कारण हेतून जात कात पात धर्मभेद कांयच ना। आणि म्हणूनच भारत सगळ्यांक घेऊन मुखार वता हे एक ज्वलंत ह्या लोकोत्सवांच्या उदाहरण तुमचे मुखार आयिल्ले आसा। तुम्ही जो अफाट असो प्रतिसाद आमकां दिल्लो आसा असोच प्रतिसाद तुमचे कडल्यान पुढच्या वर्सा आमी असोच अपेक्षा करतात। आणि फुडल्या वर्साचो लोकोत्सव जशें आमी म्हणटात की गणपती बाप्पा मोरया, तूं पुढच्या वर्षी लवकर यो, त्याच भशेन हो फुडल्या वर्स लोकोत्सव हेचे भशेन मोठे दिमाखान आमकां करपा खातीर आणि तुमची इस्तिमेत तुम्ही विटनेस जावपा खातीर देवान तुमकां बरी भलायकी, आरोग्य, यश प्राप्त करून दिवची हे सगळे ईश्वर चरणी प्रार्थना करता। त्याच बरोबर हो एकंदरीत महोत्सव तुमच्या आमच्या पर्यंत पावपा खातीर अत्यंत मौलिक भूमिका जी बजावलेली आसा त्या म्हणल्यार आमचे प्रेस मित्रमंडळी। कारण त्यांचे शिवाय ह्या लोकोत्सवाक एक दादूच मेळची नाशिल्ली, ताणेन दिल्ली प्रसिद्धी आणि त्या प्रसिद्धीक लागून आज एक मनीस जोडून आज येदो व्हडलो ह्या कॅम्पालाचेर ह्या कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर महासागर जालो।